दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्त ते मुखार भावभयणींनो, तुमकां म्हजो प्रणाम. उपदेशकाचो ग्रंथ अध्याय 11 9-10 म्हणून अशें म्हणटा: तरणाटपणार संतोशाची जिणी जियोंक जाय, आनी तरणाटपणार एका हंतार तुवें मुंदारसून व्हरोंक जाय. हाचे वयर आमी थोडो नियाळ करया. विरपी रेमेंबसाची उतरां वो अपुरबायची उतरां अशीं आसात. जर तर तुका मनशान उबोवंक सांगल्यार तुवें उबोवंक जाय. उबोवंक जायनासल्यार तुवें धांवोंक जाय. धांवोंक जायनासल्यार तुवें चलोंक जाय. चलोंक जायनासल्यार हळू हळू म्हणून तुवें मुखार सरोंक जाय. तुका चलोंक जायनासल्यार न्हिदोन म्हणून लोळोन तुवें मुखार सरोंक जाय. आनी अशें मुखार सरल्यार एक संतोशभरीत जिणी जियोंक तुका आदार जाता. वो अपुरबायचीं उतरां जावन आसात. एका गांवांत एक जैताचो रूख आसलो, आनी त्या रुखार कितलींच फळां जायनासलीं. आपली बेजाराय तो रूख उसारतलो. तशेंच एक वाल आसली, आनी ती वाल 5 रुखांक आदार दिवन वचचें पडलें, आनी कितेंच जायनासलें, आनी आपली बेजाराय उसारतली. आनी थंयसर एक डेझी प्लांट आसलें. डेझी प्लांट मस्त संतोशान आसलें. आनी हें पळोवन ती दोनी जैताचो रूख आनी तशेंच वाल आपली बेजाराय उसारता. आनी डेझी प्लांटा कडेन येवन विचारता: तूं एक संतोशभरीत जिणी जियोन आसाय, कितें गजाल? आनी त्या वेळार डेझी प्लांट अशें म्हणटा: देवाची चिंता आसलें म्हाका डेझी प्लांट जावन रोसोंक, आनी डेझी प्लांट जावन म्हाका रसलां, आनी त्या देखून हांव संतोशभरीत जिणी जियोन आसा. मोगचेनो, आमी तरणाटपणार आसतना आमी संतोशभरीत जिणी आमी जियोंक जाय. उपदेशकाचो ग्रंथ अध्याय 11 9-10 म्हणसर आमी आयकत आहों: देवान मनशाक रचला, आनी तो जियेत आसतना ह्या संवसारांत एक संतोशाची जिणी जियोंक जाय. जर तर तो काळोखांत जियेता तर तें जिवीतच व्यर्थ. तरणाटपणार तूं संतोशान तूं जिये. तुज्या दोळ्याच्या कुशे प्रमाणे, काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे तुवें जियोंक जाय. तुजे ती आसल्यो त्यो कुडीच्यो वण्ण्यो तुवें पयस करूंक जाय. कुडीचें चिंताप तुवें पयस करूंक जाय. तुज्या कुडींतली दूख तुवें पयस करूंक जाय. काळे केस आनी तशेंच तरणाटपण व्यर्थ. तुज्या रसनारसो उगडास तूं कर. तरणाटपणार जियेत आसतना तुज्या रसनारसो तूं उगडास कर. तेन्ना तुका भरपूरशेचो आशिर्वाद मेळटलो. तशेंच सांत पेत्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 5-9 म्हणसर आमी 7 संगत्यो आमी आयकता: तुमी तरणाटपणार आसतना आवय बापायक काल जावन तुमी जियेया. ल्हानविकाय पांगरून देवाचे सेवाक तुमी जाया. हांकारांचे वयर जैत व्हरून खालतेपणान तुमी जियेया. देवाच्या हाताखाल तुमी सोडा, आनी देव तुमची जतन करतलो. सगळो हुस्को ताचे वयर सोडा, कित्याक तसो तुमची जतन तो करतलो. जागी जाया, जागृत रावा,
देवसार तुमकां सिंहा बरी गिळोवंक तो सोदतलो. पावरतांत तुमी थीर रावा. कालतेपणाची जिणी तुमी जियेया आनी देवा वयर धैर्य सांडिनासतना कश्ट सोसूंक तुमी मुखार सरा. आनी आखरेक सांगता समाधानाची शांतीची हातेरां जावंक सांत पेद्रू आमकां उलो दिता. आनी अशें केल्यार खंडीत जावन आमी एक संतोशभरीत जिणी आमी जियेत. एपेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्या 9-10 म्हणसर आमी आयकताव. युवाजनांनो, आवय बापेक खाल जावन तुमी जियेया. आवय बापेक गौरवान तुमी लेखा आनी तुमकां लांब आवक फावो जातलो. तुमकां बरो फुडार फावो जातलो. एक तरणाटपणाची जिणी जियेचे तर संतोशान जियेचे तर आमी आवय बापेक आमी खाल जावन आमी जियोंक जाय. आनी आमच्या कुडींतले सर दूख कश्ट देवाक आमी समर्पण दिवंक जाय. आमचो खंत हुस्को देवाच्या हाताचेर आमी सोडोवंक जाय. तरणाटपणार संतोशान जियेले मनीस पवित्र पुस्तकांत जायते आसात. 4 मनशां भाग्यवंत मनशांची तरणाटपणाची लक्षणां कितें म्हणून हांव तुमचे मुखार दवरूंक खोशी वयता. जोसे जाकोबाचो पूत जावन आसलो. ताका 12 जण पूत आसले. जाकोब जोसेचो मस्त मोग करतलो आनी त्या देखून त्या 11 जाणां भावांक मस्त द्वेश जालो. मोसरान ते भरले आनी ताका वचोन एका पोट्ट बांयंत उडयलो. उपरांत ताका मिदेस व्यापारिस्तांक विकलो आनी पारावराच्या नौकराक तांणी 30 नाण्याक ताका विकलो. आनी थंयसर तो पारावराचो कारभारी जावन पावलो. त्या वेळार इजिप्तांत दुखळ नासलो, पूण सगळ्या इस्रायल गांवांत दुखळ आनी बरगल आयलो. कितेंच खाण तांकां नासलें आनी ताचे भाव ताची सपनां करून आयले. इजिप्ताक ते आयले आनी सपनां करता आसतना तांकां मेळिल्लो तांचो भाव. तांचो भाव कारभारी जावन अधिकारी जावन आसलो आनी त्या वेळार जायती समृद्धी आसली आनी जायतें खाण ताणें संग्रहान करून ताणें दवरलें आनी संग्रहान करून ताणें दवरलें. अशें जाल्यारय तो रागार पेटोवंक ना. बगार तांकां संतोशान म्हणले बरी तांकां बोक्षिल्लें. आपणाचो भाव म्हणून ताणें लेखलें. ही जावन आसत तरणाटपणाची लक्षणां. तशेंच मोइसे तो रावळेरांत रावोंक ना. एका अंतर म्हणजे तो रावळेरांत रावलो आनी तरणाटपणाक पावता आसतना आपले रावळेर सांडून देवाच्या आपोवण्याक ताणें फाळो दिलो. आपल्या उज्यांत देवाचें आपोवणें ताका लाभलें आनी देवाचें आपोवणें हें जावन आसलें. कितें तें जावन आसलें? इस्रायल घरांक इजिप्ताच्या बंदडे थावन फाटीं हाडूंक ताका आपोवणें लाभलें आनी खालतेपणान म्हणले परी त्या आपोवण्याक ताणें फाळो दिलो आनी देवाच्या कुशेक ताणें खालतीमान घाली. ही जावन आसात मोगचन तरणाटपणाची लक्षणां. तशेंच दानियल प्रवादी सांगता देवान आडवरलेलें कितेंच खावंक नजो. देवान आडवरलें ताणें खावंक ना. मासी ताणें खावंक ना. कितेंच जेवण कितेंच ताणें खावंक ना. सिंहाक तो भियोंक ना. सिंहाच्या दोलींत ताका उडयलो. कित्याक म्हळ्यार देवान आडवरलेलें खाण ताणें खावंक ना आनी तसो देव ताका सकत दिता म्हणून ताका सिंहाच्या दोलीन ताका उडयलो. पूण देवान ताका राखलें आनी सकड म्हणजे देवाकच ताणें समर्पण दिलें. भावार्थांत तो थिरतो रावलो. ही जावन आसात मोगचन तरणाटपणाची लक्षणां.
जेजू एक तरणाटो मनीस जावन आसलो आनी तरणाट्या मनशा कडेन वचून तो पवित्र स्नान घेता आनी त्या वेळार स्नान जाता जुवाबो अशें म्हणटा, हांवें कशें तुका स्नान दिवयेत, तूं म्हज्याकी वर्तो तूं जावन आसाय, म्हाका स्नान दिवंक साथिना, तुज्या वानाचो बांद काडूंक हांव येवगिनी, तूं बलिश्ट तूं जावन आसाय, हांव उदकान पवित्र स्नान दिता, तूं पवित्रत्म्यान स्नान तूं दितलोय, उज्यांत तूं स्नान दितलोय आनी हांव खालतो जातलो, तूं वर्तो तूं जातलोय म्हणटा. आनी जेजू ताका सांगता, देवान कितें जारी केलां तेंच योजन कितें जारी केलां तेंच जारी जावन दी म्हणटा आनी पवित्र स्नान घेता. पवित्र स्नान घेता आसतना पवित्र आत्मो ताचे वयर देवण येता आनी पवित्र आत्मो देवण येता आसतना परमेच्या रुपार भोव अपुरबायची उतरां तो आयकता आनी ही उतरां आमच्या काळजांत रोमूंक जाय. ओ म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला, म्हाका चड मानवला. आज ही उतरां आमच्या काळजांत रोमूंक जाय. आज ही उतरां आमच्या आवय बापायनी सांगूंक जाय. ओ म्हजो मोगाचो पूत, ही म्हजी मोगाची तूं, म्हाका चड मानवला, म्हाका चड मानवला. ताका तुमी आयका, तिका तुमी आयका. ही उतरां आमच्या आवय बापायनी आज सांगोंक जाय. तर मोगचनो, आमी आमच्या वडिलांक आमी खालचावन आमी जियोंक जाय, मानान आमी लेखूंक जाय, आमच्या आवय बापायंक आमी खालचावन जियोंक जाय. हो जावन आसा चवथो उपादेश. जर तर आमी संतोषभरीत जिणी जियेजे तर आमच्या आवय बापायंक आमी खालचावन आमी जियोंक जाय. तरणाटपणार आमी संतोशान जियेजे तर आमी कितें करूंक जाय. उपादेशकचो ग्रंथ अध्याय 11 एका वळींतावन 10 वळी म्हणसर आमी थोड्यो संगत्यो आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर पयली वळ अशें म्हणटा, उदकाचेर तुजो उंडो उडय, उदकाचेर तुजो उंडो उडय. जर तर आमी उदकाचेर उंडो उडयल्यार कितें जाता, उंडो करगता आनी थंयसर कितेंच पळोवंक मेळना. थंयसर उंड्याची क्रम्स समेत आमकां पळोवंक मेळना, करगोन येता. असो अर्थ कितें? बी करेजियस, बी कॉन्फिडन्स, टेक रिस्क इन युअर लायफ अँड बी एडवेंचरस. आमी बद येवचें नाका, भिवचें नाका, आमी मुखार सरोंक जाय. धैर्यान म्हणजे आमी मुखार सरोंक जाय. देवाचें उतर आमी परगट करूंक आमी मुखार सरोंक जाय. जर तर आमकां कोणीय खांब दिनातल्यार आमी खंयच्या खांबाक न्ही देवोंक जाय आनी आमी मुखार सरोंक जाय. धैर्यान म्हणजे आमी मुखार सरोंक जाय. खंयच्याकी भियेनासतना आमी मुखार सरोंक जाय. आमच्या बाबर्तांत आमी थीर रावोंक जाय. जेरमिया प्रावद्यक देवाचें आपोवणें लाभलें आनी देवाचें आपोवणें येता आसतना तो अशें म्हणटा, हांव आनीकी भुरगो, म्हाका उलोवंक जायना, म्हाका उलोवंक जायना आनी हांव मस्त भियेतां उलोवंक, म्हाका प्रावादी जावंक साध्य दिसना. त्या वेळार देव ताका अशें म्हणटा, जेरमिया प्रावादी अध्याय 1 5 वळींतावन 10 वळी म्हणसर, आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका विंचला, हांवें तुका रूप दिला, हांवें तुका प्रावादी जावन विंचला, प्रावादी जावन विंचला, हांवें तुका पवित्र केला. म्हज्या हातांनी तुजें नांव हांवें लिखलां. तुवें भिवचें नाका, तुवें मुखार सरोंक जाय. हांव तुजे सांगता आसा, हांव तुजे सांगता आसा. एक प्रावादी जावन तुका हांवें विंचलां. म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांवें घालयांत. उमटूंक आनी मोडोवंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी तशेंच रोवंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर राज्याचेर हांवें तुका अधिकार दिला म्हणटा. आनी आमी प्रावादी जावन देवाची सकत आमी मागोवंक जाय. प्रामाणीकपणान आमचे आमी काम आमी करूंक जाय. होजिया प्रवादी
आते इकरा नो वळीद आमी पळयताव. आमी प्रामाणीकपणान म्हणले बरी आमी कामां आमी करूंक जाय. दिवतिनियाच्या पुस्तकांत आमी पळयताव प्रामाणीकपणान आमी केल्या दराण मापान आमी लुंगताव. जर तर आमी प्रामाणीकपणान करिनातल्यार दराण मापान आमी लुवना. तर मोगचनो आमी प्रामाणीकपणान म्हणले बरी आमी आमची कामां आमी करूंक जाय. एका कामाक न्ही आमी देवोंक जाय. दुसरें जावन दुसरी वड म्हणटा 8 जणांक न्ही आमी आमचो उंडो वांटूंक जाय. हाचो अर्थ कितें? एकल्याक वा दोगांक बरें केल्यार मात पावना. बगर 8 जणांक न्ही आमी बरें आमी करूंक जाय. बरें म्हणी आमी करूंक जाय. तांकां वायट करूंक नजो. बगर आमी बरें करीत आमी करूंक जाय. जर तर आमी बरें करीत गेल्यार एक संतोश भरीत जिणी जियोंक आमकां साध्य जाता. तिसरें जावन तिसरी वड म्हणटा मोडां आनी सूर्य पळोवन तुमी रावनाकात. मोडां पळोवन रावल्यार तुमी भियेतात आनी सूर्य पळोवन रावल्यार तुमकां ओंपोवंक साध्य ना. त्या देखून वा कुपां पळोवन आमी रावचें नाका. कुपां पळोवन आमी रावचें नाका. बगर आमी मुखार सरोंक जाय. खंयच्या संदर्भारी आमी देवाचें उतर आमी प्रगट करूंक जाय. हो जावन आसा ताचो अर्थ. परफेक्ट टायम ह्या संवसारांत पळोवंक मेळना. खंयच्या टायमारी आमी देवाचें उतर आमी प्रगट करूंक जाय आनी एक संतोश भरीत जिणी आमी जियोंक जाय. चवथी वड अशें म्हणटा आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका सकत दिल्या. देवान आमकां सकत आमकां दिल्या. देवान आमकां एका रितीची सकत आमकां ताणें दिल्या. हर एक वावर करता आसतना आमकां सकत जाय आनी ती सकत आमकां ताणें दिल्या. आनी ती सकत वायटाक आमी वापरची नाका. बऱ्या कामाक आमी वापरूंक जाय. संवसारांत ग्रेस्त जागो खंयचो मोगचनो? संवसारांत ग्रेस्त जागो सेमिस्त्र आनी सेमिस्त्रींत आमी कितेंच खरीचें म्हणून ना. ओगेस न्हिदल्यार पुरो आनी संवसारांत तो ग्रेस्त जागो जावन आसा. त्या देखून मोगचनो ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवान आमकां सकत दिल्या. ती सकत आमी हेरांक आमी वापरूंक जाय. आनी हें सगळें करता आसतना देवाच्या रसनारोचो उगडास काड. देव जावन रसतार म्हणून तुवें तसो उगडास करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान ताणें आमकां रचला, ताणें आमकां सांबाळ्ळां, ताणें आमकां पोसलां आनी अपुर्बायेचो संवसार ताणें रचला. ताणें आमकां रुपांतर ताणें आमकां केलां. आमच्या जिवितांत ताणें बरेंपण केलां. त्या देखून ताचो उगडास आमी काडूंक जाय. आनी 5वी वड अशें म्हणटा मनशापणांतलीं खोटी चिन्नां तुवें पयस करूंक जाय. मनशांतली वायट करण्यो तुवें पयस करूंक जाय. त्यो वायट करण्यो तुमी पयस करूंक जाय. रागार आसचें सोमाने, वेंजेस खांगोवचें सोमाने. थोडे फावटी अधिकारांत आसले मनीस वेंजेस खांग येतात आनी जर तर तांचे वयर रागार पेटल्यार अधिकार आसले मनीस वेंजेस खांगून तांचें जिवीतच सत्यानाश करतात. त्या देखून मोगचनो आमी वेंजेस आमी खांग नजो. वेंजेस आमी खांग येल्यार आमच्या जिविताकच बादाक जाता. रागार आमी जावंक नजो. त्या देखून जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मनाचो मोग कर. शिराप घालतल्यांक तांचो तूं मोग कर म्हणून जेजू म्हणटा. आनी म्हणून तसो म्हणटा कसो बाप दयाळगी तशेंच तुमी जाया दयाळ. आमी दयाळाची व्यक्ती आमी जावंक जाय. आमच्या जिवितांत आसलीं खोटी चिंतनां आमी पयस करूंक जाय. आनी अशें केल्यार मात्र आमी बरें जिवीत जियोंक आमी शकताव. आनी आखरेचें जावन उपदेश ग्रंथ सांगता काळे केस आनी तशेंच आमचें तरणाटपण व्यर्थ. तरणाटपण उरचें ना. काळे केस उरचे नात. आमचे केस धवे जातले, आमचे तरणाटपण नपय जातले. पूण
आमी तरणाटपणांत आसतना आमी संतोशान आमी जियोंक जाय. तर मोगाचें हांवें आनी तुवें कितें करूंक जाय? हांवें आनी तुवें कितें करूंक जाय? आमी पयल्या सुवातेर बरें करून आमी शिकोवंक जाय. बरें जिवीत आमी जियोंक जाय. उदारपणाची व्यक्ती आमी जियोंक जाय. बरें शिकल्यार मात पावना. पवित्र पुस्तकाचे समजुनी आमकां आसोंक जाय. जर तर पवित्र पुस्तकाची समजुनी आमकां आसा तर कंडी सावन जेजे विशांत आमी जाणा जाता. आमकां पवित्र पुस्तकाची समजुनी अती गरजेची जावन आसा. दुसरें जावन उदार जा. आमी हेरांक आमी उदार जावंक जाय. उदारपणाची व्यक्ती आमी जावंक जाय. मोगाचें थोड्यो संगत्यो तुमचे मुखार हांव दवरूंक खुशी व्हरतां. तिमोथीचो ग्रंथ अध्याय 4:12 वड अशें म्हणटा, तूं ल्हान प्रायेचो जाल्ल्यान तुवें हेरांक मेलपांत जावंक जाय. दायळसो व्यक्ती तुवें जावंक जाय. मोगाचो व्यक्ती तुवें जावंक जाय. विश्वासपणाची जिणी तुवें जियोंक जाय. तशेंच तिमोथी दुसरें पत्र अध्याय 2:13 अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्यो वण्यो तूं पयस कर. खोटी चिंतनां तूं पयस कर. सोम्याक उलो मारतासतना भावार्थान तूं तुजो भावार्थ तूं घट कर. बरवशान माया मोगान जियोंक जाय आसली कृपा तूं माग. हेरांक दायळ जावन तूं शीक आनी सैतानाच्या पासातावन पयस राव म्हणून सांव पावलो तिमोथीक जागयता. तशेंच तिताक बरयल्या पत्रांत सांव पावलो अशें म्हणटा, अध्याय 2:7-8 म्हणसर, युवकांक सर संगतींनी हळट मीत सांबाळूंक उमेद दी. बरें करूंक तूं एक मेलपांत जावंक जाय. सुखी रायत शिकवण दी. थंयसर कोडी काडूंक खोबऱ्यो काडूंक इडें मेळचें ना. सर संगतींनी खावंक जाया. सोडूनदाराच्या शिकवणे प्रमाणे तुमी चला. आनी अशें केल्यार मात्र तरणाटपणार संतोशाची जिणी जियोंक सादी जाता. आमेन. दिव्यवाणी